म्हादय उदका लवादान 2018 वर्सा कर्नाटकाक 3.9 TMC फीट उदक म्हादयंतल्यान वळोवपाक मान्यताय दिल्या। गोंयाक 24 TMC फीट उदकाचो वापर करपाक मान्यताय दिल्या। गोंय सरकारान जर ह्या उदकाचो योग्य वापर करपाक सुरवात केली ना जाल्यार कर्नाटक दूधसागराचें उदकूय तांचे वटेन व्हरपाक कमी करचे नात। कटला आनी पायणा न्हंय एकठांय येवन फुडें गोंयांत दूधसागर व्हांवता आनी ताचेच फुडें खांडेपार न्हंयत रुपांतर जाता। हे खांडेपार न्हंयचेर महत्वाचो ओपा उदका प्रकल्प चलता आनी हो प्रकल्प गोंया खातीर खूब महत्वाचो म्हूण प्राध्यापक राजेंद्र केरकार हाणें सांगलें। कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे काम पुराय जाल्या उपरांत परत एकदा आपणाक जास्तीत जास्त उदक जे आसा हे म्हादयच्या जलस्रोतांतल्यान प्राप्त जावपाक जाय हेच्या खातीर नेटान कामाक लागलेले आसा। हाच्या पयलीं कर्नाटकान एक प्रकल्प जो आसलो तो डॉक्टर लुईस प्रत बार्बोजा हे मुखेलमंत्री आसतना सादर केल्लो आनी तो प्रकल्पांतलो दूधसागर न्हंयच्या उदकाक जे गोंय वटेन येता ताका वळोवन व्हरपाचो। तेतून काटला आनी पायणा हे ज्यो दोन उपन्हंयो आसा ज्यो मागीर एकठांय जाता आनी आमकां दिश्टी पडटा तो सोबीत सुंदर असो दूधसागर। ह्या दूधसागर न्हंयचेरूच आमची खांडेपार जिका आमी ह्या नांवान वळखता जेचेर आमचो ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते उदक म्हळ्यार खांडेपार किंवा आमी दूधसागर जिका न्हंय म्हणटा ती। आनी ह्या न्हंयचेर कर्नाटक सरकार जे आसा ते परते प्रकल्प बांदपाचे आपणाले प्रस्ताव जे आसा हे सादर करीत आसा। त्या म्हादय न्हंयचें अस्तित्व जे आसा हे दुर्बल करपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक ज्यो तरातरांची नाटकां करता तेतूंतले हे एक नाटक जे आसा हे नाटक परते सुरू जाताले 2024 आतां कर्नाटक सरकारान जो आमच्या लवादान निकाल दिल्लो आसा 2018 14 ऑगस्टाक त्याच्यानुसार 3.9 TMC फीट उदक तांकां वळपाक दिल्लेलें आसा। पूण आमी जर आमकां 24 TMC फीट उदक जे दिल्लें आसा तेचो वापर जर वेवस्थीत रित्या करिना जाल्यार कर्नाटक फुडल्या येणाऱ्या कालखंडान आपणाले परते प्रस्ताव जे आसा ते मांडटाले आनी केन्ना म्हणटाले आमकां पिवपाक उदक ना, केन्ना म्हणटाले शिंपणावळीक उदक ना आनी अशा पद्दतीन आपणाले प्रस्ताव जे आसा ते फुडें रेटपाचे यत्न करीत रावता। दूधसागर व्हेलो जाल्यार उदका खातीर गोंयकारांचे हाल जातले अशें प्राध्यापक राजेंद्र केरकार सांगता। जाल्यार धार बांदोड्याच्या वेवसायिकांक दूधसागरा वयलो धंदो वतलो म्हणून चिंता उप्रासल्या। जर उदक जर डायवर्ट करून जर कमी जालें जाल्यार आमच्या ट्युरिजमाचेर अवश्य हांगा हें जातलो इफेक्ट जातलो। ह्या दूधसागराचेर आमचे खुबशे हांगा गांव डिपेंडंट आसा। दूधसागर जर डायवर्ट करीत जाल्यार आमगेले न्हंयचेर मोठ्या प्रमाणान हें जातलें। आख्खी जो आमची नॉर्थ गोवा जें आसा अर्दी नॉर्थ गोवा जें आसा ते हे न्हंयचेर डिपेंड आसा। कारण हें उदक पिवपाचें निवळ उदक हें ओपा प्रकल्पाच्यान शुद्धीकरण जावन ते आख्खे नॉर्थ गोवाक जे आसा फोंडा भागाक जावं आमची धारबांदोडा हितून वाळपय अशा भागांनी हें उदक सगळ्याक सप्लाय जाता। तेन्ना दूधसागर धबधब्याचे जे उदक दूधसागर न्हंयचें तें डायवर्ट करचे पयलीं गोवा सरकारान हेचेर कितें तरी करचें अशी तेंची मागणी आसा। एकनाथ खेडेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।